दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी काशेता संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय होगळीक तुका सदां फावो येर असणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी काशेता पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे मोज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे अर्गान तुका सदां फावो येर असणारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशी काशेता ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. आता आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वाक्य 1-6 म्हणसर. जेजून 12 जाणांक सांगाता आपयले आनी तांकां सर्व देंवसार धांवडावची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरिनाकात. दांडो, पोतें, बुती, दुडू खंयच्योय नाकात. बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांत रावा. थंय तावनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शारांतले तुमी भायर वेतना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत पापून सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोध एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सन गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळेक पॉयन करन सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले. देवाचे उतार हें. पवित्र पुस्तकांत चूक शिकवणे विशांत, क्रिस्ती विरोध मुखेल्या विशांत आनी फटकिऱ्या प्रवादी विशांत जायती जागवण मेळटा. कारण चूक शिकवणदार प्रसार आपोस्तलांच्या काळारी धाराळ आसले आनी हाचो परिणाम क्रिस्ती बावार्थ्या थंय दिसून येतलो. आजय जायत्या जाग्यांनी शुभवार्ता प्रसार करच्या निबान संवसारी फायद्या खातीर बावार्थ्यांक आडवाटेक व्हरतले चूक शिकवण दितले जायते आसात. जेजू आपल्या शिसांक सर्व देंवसार धांवडावची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिता.
आनी देवाचें राज्य प्रगट करूंक धाडटा. जेजून आपल्या आपोस्तलांक दिल्ली पदवी पवित्र सभे मारिफात आनीकी चालू आसा. मात्र न्ही, पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताची शिकवण जिवंत दवरचें एक महान साधन. जेजू जावन आसा सत आनी नीत. ताका एक साक्ष जावन आपोस्तल जियेले. पवित्र सभा जियेता आनी आमी जियोंक आसा. सत जावन आसल्या क्रिस्ताक उखल धरचें आपोवणें आमकां सोमेस्तांक लाभला. अनीत अपप्रचार चूक शिकवण म्हणलो काळोख भरिल्ल्या ह्या संवसारांत सताची वात जावन क्रिस्ताक परजळोवचेंच क्रिस्ती जिवीत. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची. आमच्या सौम्या आनी सडवंडरा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळटका. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता,
ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामची कर. कीर्तन 8. रचणाराची महिमा आणि मनशाची वडवीक. सरस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुजें सगळे पृथ्वेर. मळबावयर तुवें तुजी महिमा विस्तारल्याय. ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. अशें तूं तुज्या दुस्मनाक कलते करताय. तुज्या वैरींचें आनी विरोध्यांचें तोंड दांपयताय. तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर, तुवें कंसयल्ल्या संद्र आनी नेकेंत्राचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंतां. मनीस कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय. तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिलाय. सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय. बकरे आनी गोरवां रानांतल्यो मनजाती पर्यंत, आकाशाची सुकणी आनी दर्यांतली मासली, सागोराच्या वाटांनी भोंवता ते सगळे ताचें अधीन केलाय. सरस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुजें सगळे पृथ्वेर. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्खे पवित्र सभेचो आमचे दियेसेजेचो शारोती जावन नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचे थंय वाडत वचो आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी सोमेस्त वावराड्यांक ताच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुजे कृपेचो आदार दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सांजुजेक समर्पण. ए भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या वडपणा खातीर, तुजे विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुर्बायेच्या शकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पती जावन तुका विंचून काडिल्ले मरये मुखार हांव तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी सर्व म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयेनेचो पालक म्हूण विंचून काडटां. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करता. आतां तुज्या मानताच्या आश्र्या भितर म्हाका काणगे आनी दवर म्हूण हांव तुजे लागीं लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो साकोर म्हणल्या बरी सर म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोग कर. जेजू आनी मरये कडेन म्हजे पासत विनाती कर आनी बोवकन म्हजे मरणाचे तनीर कळनासतना म्हाका बुजोवन आनी बोळ दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरये, कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदा सर्वता. आमेन. ये आंकवाऱ्यांच्या राखण्या आनी बापा भाग्यवंत जुजे, जेजू क्रिस्ताक त्याच खताविणपणाक आनी मरयेक आंकवारीचे आंकवारीक तुज्या विश्वासी राखण्या खाल घेवंक तुका फावो जालें.
ह्या तुज्या प्रिती मोगाच्या जेजूक आनी मोरयेक मुखार घाल तुजे लागीं हांव मागतां आनी परात्तां. सर्व अनिताळयांतलो म्हाका राखोवन निर्मळ मनान, नितळ काळजान आनी निस्कळ कुडीन जेजूची आनी मोरयेची सदांकाल सर्व निस्कळपणान सेवा करूंक म्हाका फावो कर. आमेन. आमेन. बरें मोर्न जोडूंक सांजुजे लागीं मागणे. ए भाग्यवंता जुजे, जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातांत तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणयेक मोर्नाची मोर पडटना ए भाग्यवंत बापा, जेजूक आनी मोरयेक सांगाताकान घेवन म्हजे कुमकेक ये आनी जोडण दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजोवन तांच्या पवित्र हातांत प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातांत जिणयेंत आनी मोर्नांत ये जेजू मोरये जुजे म्हजो आत्मो ओपून दिता. आमेन. सांजुजे बापा लागीं एक विशेष मागणें. हे सांजुजे बापा, आमचेर येवच्या इतल्या कश्टा मदें आमी तुज्या पांयां लागीं येता आनी तुज्या पतिणेची शेकाये उपरांत तुजी शेकाय आमी व्हडा पातयेणेन मागता. तुजे मदें आनी पापकत्नांतल्या देवाच्या आंकवार माये मदें आसल्या त्या मोगाच्या एकवटा वरवीं आनी जेजू बाळकांतय तुवें दवरल्या एका बापयच्या मोगा वरवीं आमी तुजे लागीं मागता. पळय म्हूण काकुळतीच्या दोळ्यांनी त्या जायजाचेर जे सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या रक्तान घेतला आनी तुजे पदवेन आनी कुमकेन आमच्या गरजांत तूं आमकां पाव. हे भाग्यवंत कुटुंबाच्या जागृत राखण्या सोम्या जेजू क्रिस्तान विंचून काडलेल्या लोकांक सांबाळ. हे भोव मोगाळ बापा, ह्या संवसाराचेर पडलेली फटकिऱ्या शिकपाची आनी खोटेपणाची ख्यास्त आमचे तावन पयस कर. हे बळादीक शारोती सर्गीतावन आमचेर काकूळ दवरून आमकां यमकोंडाच्या पदवेचेर जैत व्हरूंक कुमोग कर. जशें आदिमागा जेजू बाळकाच्या जिवाचेर अनवार आयिल्ल्या वेळार तुवें ताका निवारलोय, तशेंच आतां देवाच्या इगर्जेक दुस्मानाच्या पासांतली समेस्त विघ्नांतली सांबाळ. आमच्या हर एकल्याचेर तुजी शेकाय सदांच आसूं दी. अशें तुज्या देखी प्रमाणें आनी तुज्या कुमके वरवीं शेगुणान जियोवच्याक, भक्तीपणान मोरच्याक आनी सर्गाराजांत सासणाच्या सुखाक आमी पावच्याक आमकां फावो कर. आमेन. ह्या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व भाव भयण्यां खातीर प्रत्येक थरान आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये भाग्यवंता जुजे, देव मायेच्या पोते, सर्गींच्या सोबीत फुला, पदवेदार शेरोती, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका. ये भाग्यवंता जुजे, क्रिस्ताक पोसक्या बापा, रक्तान ताच्या सोडल्या, जातूं बापय भोगता, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका, जुजे बापा पावतो म्हाका,
जुसे बापा पावतो म्हाका ये भाग्यवंता जुसे देव कुटुंबाच्या धन्या विस्नार देनी बेसावा वांटून धाडतो आमकां जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका जुसे बापा पावतो म्हाका मोगाळ पोता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी